तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली एक खोशयेची गजाल की इंडियन हॉकी टीम जी आसली ताका फाटल्या ऑलिंपिक्साक आफ्टर 40 इयर्स एक मेडल मेळ्ळें आनी हॉकी हो इंडिया सदांच लीड करत आयिल्लो खेळ आनी गोंयचे सुद्दां खेळाडू हातूंत मोठो वांटो घेतिल्लो आसा. आमी हांगा मुद्दाम म्हज्या फाटल्यान आसा, हांगा जो हॉकी टर्फ केला, हॉकी जो स्टेडियम केला, गॅलरी आसा, थंय आमी जमिल्ले आसा. आनी फाटल्या दिसांनी गोंयच्या मुखेलमंत्रीन स्टेटमेंट केलो की हो हॉकीचो टर्फ आसा आनी बरोबर स्टेडियम गॅलरी केल्या, ताजें नामकरण ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम अशें करचें म्हणून. ध्यानचंद हो नामनेचो खेळाडू, इंडियेचो कॅप्टन आसा आनी खूब नांव कमयल्लें आसा, गाजयल्लें आसा. इंडियाक ताणें खूब गौरव हाडिल्लो आसा, तातूंत दुबावूच ना. पण त्याच प्रमाणे गोंयच्या खेळाडून सुद्दां तितलेंच नांव केल्लें आसा. म्हाका मुद्दम हांगा उल्लेख करपा जाय बाब लिओ पिंटो. हो आमचो भुमिपुत्र, गोंयकार भुमिपुत्र, आनी हो मेन म्हणल्यार गोंयकार जावन सुद्दां हो म्हापशेकार. ताज्या नांवार अनुकरण नांव जर केल्लें, आमची जी फुडली पिढी आसा तांकांय कळटलें की गोंयकार सुद्दां खंय कमी ना, म्हापशेकार खंय कमी ना हे बाबा हॉकी खेळांत. तेन्ना ध्यानचंद हो नामनेचो रिनावंड खेळाडू दुबावूच ना, पण आमचो भुमिपुत्र ताका खंय तरी फुडें काडप हें म्हाका मुखेलमंत्रीक मुद्दाम सांगपाक जाय. आमचो म्हाका खात्री आसा म्हापशेचो MLA म्हाका हातूंत उलो मारता ताका साथ दितलो की म्हापशेकार जो नामनेचें नांव केलां ताजो हें नांव अनुकरण घेवपा जाय. बाब लिओ पिंटो हाणें मेन म्हणल्यार 1948 ऑलिंपिक गेम्स घाल्ली, थंय भारताच्या टिमीक गोल्ड मेडलिस्ट तो जावन आसा. ताजे उपरांत जी मागीर तो कोच जालो, नॅशनल सिलेक्शन टीम जाली आनी 1972 परत जी ऑलिंपिक्स जाल्ली त्या कोच तो टीम कोच ताका ब्रॉन्झ मेडल मेळिल्लें आसा. सो असो खूब गाजिल्लें नांव आसा, जगभर फामाद आसा आनी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर्स ऑफ इंडिया एट दॅट टायम एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. So I would recommend to the government, I'll be submitting a memorandum to the Chief Minister that this hockey stadium which is built here should be renamed after Leo Pinto, one of the renowned hockey players, not only from Goa, from Mapsa itself. So हांव तुमच्या मार्फत गोंयच्या जनतेक सुद्दां आव्हान करता की ताणें सुद्दां रिकमेंडेशन धाडचें आमचे मुखेलमंत्री की जो तो भुमिपुत्र गोंयचो आसा ताका योग्य तें स्थान दिवपाक जाय. फाटीं असोच बोवाळ जाल्लो कलंगूट, म्हाका दिसता पयलेचो मराना लोकांक स्टॅच्यू घालपाचो थंयच्या आमदारान केल्लो. तेन्ना लोकांनी सांगलें गोंयकारांत इतले बरे बरे फुटबॉल प्लेयर्स आसा, जावं तो ब्रह्मानंद जावं किंवा आमचो ब्रुनो कुटिनो बाब जावं, ते ताणें इंडियाची टीम लीड केल्ली आसा. तेन्ना खंय तरी आमचे गोंयचे जे फुटबॉल आसा प्लेयर, हॉकी प्लेयर आसा, क्रिकेटर सुद्दां जाल्ले आसा, तांकां योग्य स्थान दिवप एकदम गरजेचें. दे आर द स्पोर्टिंग आयकॉन्स फॉर द यूथ ऑफ गोवा. आनी खंय तरी सरकार हांकां फाटीं हें नांवां कित्याक दवरता समजना म्हाका. हांगा भुमिपुत्र म्हणटा, पण ह्या भुमिपुत्रांक जाय तो सपोर्ट जाय ते फुडें नांव तांचें काडपाक सरकार कसलेच प्रयत्न करना. And I would again, through your medium, I would recommend to the Chief Minister of Goa to rename this stadium as Leo Pinto Stadium for Hockey. ओके मांबर एकूच सांग पळय, तुवें जेन्ना हें नांव जेन्ना आतां तुमी सजेस्ट करता पळय गव्हर्मेंटाक, तुमी हें सरकारान नांव करचे पयलीं कित्याक केन्ना सजेस्ट करूंक ना? सरकारान पयलीं योग्य ते एक फोरम धाडपाक जाय. मुखेलमंत्री म्हाका डावट सुद्दां कोणाक कन्सल्ट केला तो एक खंयच्या पब्लीक मिटींग आपलो उलयतालो आनी थंय सांगलें ताणें एक कन्सल्टेशन प्रोसेस आसलो. जो भुमिपुत्र कायदो काडलो सरकाराक कसलेच कन्सल्टेशन प्रोसेस ना. एक सरकारान कन्सल्टेशन प्रोसेस जर केल्लो, लोकांक कळपाचें कितें नांव सुचयता, लोक सजेशन दिवपाचें. सो कन्सल्टेशन प्रोसेस सरकारान केन्नाच करूं ना. तेन्ना आमी परत रिकमेंड करता सरकार की गोंयकार, म्हापशेकार हो सुपुत्र जावन आसा ताका योग्य तो रिस्पेक्ट, डिग्निटी दिवची. आमचो अजिबात विरोध ना. सांगला अशें ध्यानचंद वॉज अ रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया, जगभर फामाद तो. इवन आमी सगळ्यांनी म्हाका याद आसा आमी स्कुलान एक चॅप्टर सुद्दां वाचला ध्यानचंद बद्दल. आतां योग्य आसा की म्हापशेकार आसा, गोंयकार आसा, ताकाय तितलेंच रेकॉग्निशन मेळप गरजेचें. त्या हेतून आमी फक्त रिकमेंडेशन करता. नॉट टू एनी वे डिसरिस्पेक्ट ध्यानचंद ऑर बिलिटल हिम. इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग आयकॉन्स. पण तितलोच आमचो गोंयकारूय ताका तितलो ड्यू रिस्पेक्ट मेळपा जाय, ड्यू रेकॉग्निशन मेळपा जाय.